हायर सेकंडरी लेवलाचेर दुसरी भारतीय भाषा, हायस्कूल लेवलार तिसरी भाषा स्क्रॅप केल्या। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो गोवा बोर्डाक म्हयन्याचो अल्टिमेटम। फाउंडेशन लेवलाचेर नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतना माध्यम धोरण जाहीर करचें। माध्यम इंग्लिश काय प्रादेशीक भाषा क्लियर सांगचें, ना जाल्यार आंदोलन। कोर्टांत वचपाची शिटकावणी। कोंकणी मराठी मुळाव्या भुरग्यांक 400 रुपयांची स्कीम चालू दवरूंक मंचान मागणी केल्या। 400 रुपयाचो बेनिफीट जर शाळांक जर मेळना जाल्यार ताजो विरोध, तीव्र विरोध आमी करताले की सरकारान एक अच्छें भीक दिल्ल्या भशेन मराठी आनी कोंकणी शाळांक करून आनी इंग्लीश शाळा थंय प्रायमरी ज्यो आसा त्यो अगेन्स्ट नॅशनल पॉलिसी, अगेन्स्ट युनिवर्सल नॅशनल एज्युकेशनल पॉलिसी, हें सरकारान डिसिजन जें घेतलां हें कितलें माल आसा तें तांकां कळपाक जाय। आनी त्यामुळे हो विचार करपाक आमी आयिल्ले आनी आमी एकमुखान ठरयलें की गरज जर पडली आतां म्हणजे आमी वी आर मस्टरिंग अप आनी गरज पडली जाल्यार आंदोलन परत रिवायव करपाचें असो एक निर्णय आमी आतां घेतिल्लो आसा। हें त्रिभाषा सूत्र वीच इज अगेन्स्ट द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, टोटली अगेन्स्ट। द्विभाषा सूत्र कॅन्सल करप, त्रिभाषा सूत्र कॅन्सल करप आनी इंग्लीश लँग्वेज दवरप। म्हाका अशें कळटा की NIT जे भुरगे बसणारे जे आसा सादारण 10,500 भुरगे हायर सेकंडरीक बसता, 11वी आनी 12वी अशें आसताले फुडल्या वर्सा। तातूंतले 1,500 भुरगे जास्तीत जास्त NIT परिक्षेक बसताले। तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून इंग्लीश म्हणजे एक विशय सोडपाक जाय म्हणून भारतीय भाशांक मारपाचो प्लॅन जो कोणाचो चल्ला, दीस इज कॉन्स्पिरसी टू फिनीश लोकल लँग्वेजीस। मातृभाषा आमच्यो मदर टंग ज्यो आसा हे आमी करपाक दिवचो ना। 1 म्हयनो आमी गोवा बोर्डाक दिता आनी ताज्या नंतर आमी आंदोलन तीव्र करतले। सरकाराचें आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी एप्लाय करता आसतना तांकां रस्त्याचेर येवचें पडटलें, तांकां सांगचें पडटलें, उगडें जावचें पडटलें तांकां की हें मातृभाशेन चलयतले काय इंग्लीश भाशेन चलयतलें तें। आनी इंग्लीश भाशेन एज्युकेशन प्री प्रायमरी फाउंडेशन लेवलचेर चलोवप हें नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणिना। सो सरकार एका वटेन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आनी दुसऱ्या वटेन इंग्लिशीक ग्रँट, हे अत्यंत विसंगती ही गव्हर्मेंटान थांबोवची। ताज्या खातीर थोडो तेंप आमी रावतात। इम्प्लिमेंटेशन जुलैन जातलें अशें म्हटलां सरकारान। कदाचित सरकाराक गूड हें ओपिनियन मे प्रिवेल अपॉन अशें जर जालें जाल्यार सरकारान सावध जावचें आनी खऱ्या अर्थान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इन ट्रू स्पिरीट, नॉट बाय लेटर, हें इम्प्लिमेंट करतलो अशा पद्दतीचें आमकां गोंयकारांक दाखोवपाची गरज आसा। कोर्टान आमी वेगळ्या इश्यूचेर त्रिभाषा द्विभाषा जें आसा किंवा इम्प्लिमेंटेशन जें आसा म्हणजे तयारी नासतना इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे सरकार जनतेचो पयसो फुकट घालयता तें म्हणजे कितें तरी अशें करताले, प्लॅनड पद्दतीन करचें ना आनी पयसो फुकट घालयतले आनी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आमी इम्प्लिमेंट करणारे अमकें अशें म्हणून एक मारपाक म्हणून प्रतिश्ठेचो प्रश्न करपाक म्हणून करताले। तें करता आसतना जनतेच्या पयशांची विल्हेवाट जी जाता ताज्या खातीर आमकां एक्सप्लोर करपाक शकता काय कितें कोर्टाचें आमी, ही एक पॉसिबिलिटी आमी ह्या फुडल्या काळान पळयतले। अंदूय गोवा युनिव्हर्सिटी नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंगांत ना। टॉप 100 लिस्टांतल्यान ह्या वर्सा भायर। NIT फोंडा, GIM आनी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीन मात गोंयचें नांव राखलें। तिनूय टॉप 100 लिस्टांत। PEC रवी नायक कॉलेज ऑफ आर्ट एंड सायन्साचें नांव 151 ते 200च्या ब्रॅकेटांत, पोरूं 150 भितर आशिल्ली। नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्काचे अंदूचे टॉप 100 लिस्ट जाहीर जालें। गोवा युनिव्हर्सिटी मात गेल्या वर्सा भशेनूय ह्या वर्सा टॉप 100 लिस्टांत ना। 2021 96वो रँक मेळिल्लो तो निमाणो। गेल्या वर्सा ओवरऑल कॅटेगरीन दिसली तितलीच। NIT फोंडा 88 रँका वयल्यान 90 रँकाचेर घसरल्या। GIM सांखळी 36 वयल्यान 33 रँकार वयर सरली। फार्मसी कॉलेज 55 वयल्यान 66 रँकार घसरल्या। गोवा युनिव्हर्सिटीन घाणायले आशियाची सगळ्यात आदली गोवा मेडिकल कॉलेजूय लिस्टांत ना। हो चार्ट पळयात। ओवरऑल कॅटेगरीन गेल्या वर्सा गोवा युनिव्हर्सिटी, ह्या वर्सा ना। युनिव्हर्सिटी लिस्टांत गेल्या वर्सा ना, ह्याय वर्सा ना। कॉलेज कॅटेगरीन देंपो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स
PES रवी नाईक कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स. ह्या वर्सा फक्त PES रवी नाईक कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स. रिसर्च अँड इन्स्टिट्यूशनान गेल्या वर्साय ना, ह्या वर्साय ना. इंजिनियरिंगान NIT पोंडा गेल्या वर्सा 88 रँक घेवन आशिल्ली ती ह्या वर्सा 90 रँकाचेर घसरली. मॅनेजमेंट कॅटेगरीन जिम सांखळी 36 रँकार आशिल्ली ती 33व्या रँकार वयर आयली. फार्मसी कॅटेगरीन गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी 55 रँकार आशिल्ली ती घसरून 66 रँकार पावली. मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर आनी प्लॅनिंग, एग्रीकल्चर अँड अलायड सेक्टर आनी इनोव्हेशन कॅटेगरीन गोंयाक एकूय रँक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रादेशीक आराखडो 2021 गोंयकारांचेर मारिल्ले मोठे स्कॅम. ह्या फुडें गोंयांत प्रादेशीक आराखडो करचे ना. जमनीचें प्लानिंग झोनिंग प्लानांतल्यान तज्ञाक घेवन जातलें. TCP मंत्री विश्वजीत हेड ऑन. RP 2021 करपी स्टेट लेवल कमिटीच्या भानगडी विधानसभेत काडटलो. कारवाय जातलीच म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी. TCP कायद्यांतले दुरुस्तीक हरकत आसल्यार खंय कोर्टांत पळोवचें. रिजनल प्लॅन 2021 माझी चर्चा जाल्ली आसा. मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा ऑफ एंड ऑन जाता. त्याच बरोबर पार्टी कडेन ऑफ एंड ऑन जाता. जे लोकांचे ल्हान ल्हान जमन्यो जे 300 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर रॅशनलायजेच्या नांवान जे तांकां फाटीं 17(2) माध्यमांतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो की मॉडिफिकेशन आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे उल्लेख हांवें केला त्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एज फार एज we are concerned, there will be no more regional plans in the state of Goa because regional plan 2021 was the biggest scam pulled on the people of state of Goa by the state level committee, which हो म्हाजो पूर्णपणे आरोप. त्या कमिटीचेर कारवाई जातलीच. त्या कमिटीचेर ते कमिटीचे प्रत्येक मनीस जो मेंबर आशिल्लो तेजेर कारवाई जातली. तेणी कितें केलें, कशें केलें, कोणी खंयचो प्लॅन सायन मारलो तो येता ते विधानसभेन हांव मांडटलो. रिजनल प्लॅन करपाचें म्हाजी मनस्थिती ना, म्हाका ताकद बी ना. कारण हे रिजनल प्लॅन करपाक गेल्यार इज लायक ओपनिंग अ ह्यूज Pandora's box, which there it becomes very difficult to control. Hence, the government, in order to be more transparent, has involved consultants. The consultants will help us in making zoning plans, and we will see that every paddy field is protected, every slope is protected, and every no development zone is protected. And this is what we want to do. Any camera, because I have not taken a naya paisa from anybody to do anything. As far as what Section 72, I will defend it till the last. As far as Section 16B, I'll re-examine it. It's my only request to the judiciary. Maybe in any this maybe go across everywhere is take the government's point of view on merit to merit basis, so that we are able to present ourselves. Let the people of Goa also present themselves. One section of people cannot be called the people of Goa. There is every part of Goa that has to be taken into confidence. As a result, zoning plans will be the new way forward. Goa will not see another regional plan for a long time. This regional plan is absolutely something that I do not prescribe to as a minister, and as my view, it is my view that we should strictly go by zoning plans with professional consulting agencies on board and move forward. This will be applicable to all the ODPs and to the zoning plans. दरेकल्यान हवामान बदलाविशीं हुस्को करपाची परिस्थिती उप्रासल्या. सगळ्यांनी येता त्या 5-6 म्हयन्यांत तरेतरेचीं झाडां लावचीं, सैम राखचो. पावस फुडें धुकल्ला हो हवामान बदलाचोच परिणाम म्हूण मुख्यमंत्री संवसारीक पर्यावरण दिसा उलयलो. ताणें मंत्रालयाच्या वाठारांत रोपां लायलीं. संवसारीक पर्यावरण दिसा गोंयभर कार्यावळी. हवामान बदलाचो संवसारीक पावंड्यार हुस्को. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची सगळ्यांनी हवामान बदला विशीं हुस्को करपाची गरज आसा म्हूण गोंयकारांक शिटकावणी. येता त्या 5-6 म्हयन्यांत तरेतरेची झाडां लायात म्हूण संवसारीक पर्यावरण दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयच्या समेस्त लोकांक हांव सगळ्यांक आवाहन करता की फुडले येता ते 5-6 म्हयने सातत्यात वेगवेगळे कडेन वेगवेगळी झाडां तांच्यांनी रावची आनी एनवायरमेंटाची आमी जे म्हणटा कदर करपाक जाय. एनवायरमेंटाची काळजी ही सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. निश्चित रित्या समेस्त गोंयकारांनी क्लायमेट चेंज डे बाय डे आमी सगळे जाण पळयता. क्लायमेट चेंजाचोच परिणाम डिले इन रेनफॉल, पावसाळ्याक डिले जायत आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी क्लायमेट चेंजाची चिंता करपाची गरज आसा आनी एनवायरमेंटाची काळजी घेता आसतना वेगवेगळ्यो प्रो गजाली एनवायरमेंटा खातीर सातत्यान सगळ्यांनी करच्यो. गोंय सरकारच्या वतीन आयच्यान एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम आमी मंत्रालय आनी सचिवालयांतल्यान सुरवात केल्लो आसा.
मेर्शे वाठारात खारफुटीचे सुवातांचेर बांदकामाची डेब्री वडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. चीफ कन्झर्वेटर म्हणटा पंचायत WRD कांय अटी घालूंक सांगतलो. चोडणा खारफुटीची रोपां लावपाची कार्यावळ जाली. खासदार मंत्री श्रीपाद नाईक, आमदार प्रेमेन शेट आशिल्ले. पंचायत वालों को बोलना पड़ेगा, पंचायत के अंडर में आता है या PWD को बोलना पड़ेगा. जैसे काफ़ी बिल्डर्स का है कि वहाँ पे ये मलबा भी डालते हैं अलॉन्ग द रोड साइड, तो वी हैव टेकन अप द इशू विद द PWD कि अपने जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें वो क्लियरली लिखें एरिया पे मेरा राइट नहीं है, मेरा पेड़ पे राइट है एज़ पर GPTA, पर जिसका एरिया है मेरा एरिया नहीं है वो, तो लीगली मैं कुछ उस पर नहीं कर सकता हूँ. तो जिसका एरिया है उसको मैं बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. हाँ, अगर हमको कोई पकड़ में आएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, यस वी विल बुक द केस अगेंस्ट दोस पीपल. लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ कि किस वजह से वहाँ पे मैनग्रोव्स थे वो मेनली वो वाटर का इशू है कि वाटर वो जो आपके बंद वगैरह हैं वो टूट गए हैं, वो पानी आना जाना उसका स्टैग्नेशन ऑफ वाटर के कारण उसका मेन, तो यही रीज़न हमको निकला उसमें. गोंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तमरित्या हे सगळें करपाचें काम करता. आज आमी प्लांटेशन केलें, मॅनग्रोवचें प्लांटेशन हांगा केलें, कारण जितलें जितलें प्लांटेशन वाडटा तितलें तितलें हे सगळें हेजेर आमी मात करूं शकतले. आनी हे प्लास्टीक बॅन आसतलें ताचेर जे जे काही उपाय म्हणजे गरमी वाडोवंक जायना, एनवायरमेंट बरें उरूंक जाय, हें आमच्या सगळ्याच्या फायद्याचें आसा. मॅनग्रोव्स प्लांटेशन आनी हेजो पुढाकार आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेतलेलो आसा. ह्या मॅनग्रोव्स प्लांटेशनान कितें जाता, हेजे फायदे कितें हे आमकां आयज कळपाक लागून हे जे कार्यक्रम सबंद देशभर आयज राबयल्ले आसा, तितूनसून आमकां एनवायरमेंट कशें प्रोटेक्ट करप, तेजें संवर्धन कशें करप, फुडच्या पिळगेक हो जो ग्लोब आमचो आसा, जे प्लॅनेट आसा आमचें, हे अर्थ, हे प्लॅनेट आमी फुडच्या पिळगेक लागून बरे तरेन सांबाळून दवरुया. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी स्वप्नील तारी. अरबी दर्यांत सायक्लॉनिक सर्क्युलेशन, तेवटेन नेट नाशिल्ल्यान मान्सून केरळाच्या धडयेर आडकला. मान्सूनाच्या वाऱ्याक नेट ना. 4 तारखेर केरळांत पावपाचो मान्सून 4 दीस डेट धुकलीत आसा. हेवटेन गोंय वेधशाळेचो मंगळार बुधवारा पावसाचो येलो अलर्ट. पावस नाशिल्ल्यान गोंयचे 70चे अंजुणे आनी पंचवाडीचे म्हैसाळ धरण रसातळ गाठपाक तेकले. PWDची पाणी कपात सुरू. साथ ही अगर मानसून की बात करें तो हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको ऑनसेट होने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है. एक क्राइटेरिया है कि जो हमारे पश्चिमी हवाएं हैं दक्षिण अरब सागर में उससे लगे हुए केरल के क्षेत्रों में, वो पश्चिमी हवाएं हमें लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर में मिलना चाहिए. जैसा कि हमने कल भी देखा था और आज भी हमें पश्चिमी हवाएं केवल लगभग 2 किलोमीटर हाइट तक ही दिखाई दे रही हैं. और उसके साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से जो हमारा मैक्सिमम जो क्लाउड्स थे दक्षिण पूर्व अरब सागर में, वो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्लाउड्स और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुए हैं. ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ ये जो हमारा सर्कुलेशन वाला एरिया है वहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जिससे कि हम कह सकते हैं कि कल के कंपेरिजन में केरल के तट के पास हमें थोड़े कम क्लाउड्स आज देखने को मिल रहे हैं. कम क्लाउड्स हमें देखने को मिल रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है और ये जो सिस्टम बन रहा है अरब सागर में, उन दोनों ही चीज़ों को हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं और इसका अपडेट हम डेली बेसिस पे आपको देते रहेंगे. इस सिस्टम के चलते अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो हमारा जो दक्षिण अरब सागर है उससे लगा हुआ जो पूर्व मध्य अरब सागर और अरब मध्य भाग है जो अरब सागर का, वहाँ पे अगले ही 5 दिन हमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ स्कूली वेदर मिलता रहेगा, जिसको कि हमने ग्रे कलर से दिखाया हुआ है 5 ही दिनों के लिए. हालांकि 8 जून और 9 जून को जो अरब सागर का मध्य भाग है वहाँ पे जो हवा की गति है वो और ज़्यादा बढ़ेगी. बढ़ के हवा की गति लगभग हमें 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे भी देखने को मिल सकती है, जिसको कि हमने ये ब्लू कलर से दोनों ही दिनों दिखाया गया है. तो हमारे जितने फिशरमैन हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि हमारा जो अरब सागर का दक्षिणी हिस्सा है उससे लगा हुआ जो मध्य भाग है और जो पूर्व मध्य अरब सागर है वहाँ पे अगले 5 दिनों तक उनको नहीं जाना चाहिए. मान्सून फुडें गेल्ल्यान तशेंच मान्सून पूर्व पावस वाऱ्याचो नेट नाशिल्ल्यान गोंयचे केरी 70तले अंजुणे धरण आनी पंचवाडीतले म्हैसाळ धरण रसातळाक तेकूंक पावला. 70तल्यो न्हंयो प्लास्टीक मुक्त करपाच्या मिशनार आशिल्ले विवेकानंद पर्यावरण जागृती मंचान म्हादय उपरांत वाळवंटीचो वाठार नितळ करपाची मोहीम घेतल्या. मंचाचे वावुरपी गांवचो लोक भुरग्यांनी मेळून न्हंय साफ करूंक हातभार लायलो.
वाळवंटीचेर लोक पिकनिकेक येता, वतना प्लास्टीक बाटल्यांच्यो राशी मारून चल्ले. नितळ करूंक पर्यावरण प्रेमीची ब्रिगेड. वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या पूर्वसंध्येक आयज आमी वाळवंटी नदी साफ करपाचें थारायलें. नितळ गोवा आनी स्वच्छ गोवा ह्या मोहिमे अंतर्गत सगळ्याक नितळसाण आसची, आमचो परिसर स्वच्छ आसचो आनी तेन्नाच आमचें पर्यावरण स्वच्छ ह्या उद्देशान ही आमी मोहीम राबयलेली आसा. ह्या वर्साचो थीम बीट प्लास्टीक पोल्युशन हो आमकां सार्थकी लावपाक लागून प्रत्येकान म्हाका म्हाज्या गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक एक विनंती करपाची आसा की तुमी प्रत्येकानी अशा प्रकारचे वाड्या अभियान राबयात जेणे करून आमचो स्वताचो परिसर स्वच्छ उरतलो. जर स्वताचो परिसर स्वच्छ उरलो जाल्यार वाडो आमचो स्वच्छ जातलो, वाडो स्वच्छ जालो जाल्यार गांव स्वच्छ जातलो आनी गांव स्वच्छ जालो जाल्यार आमचो तालुका स्वच्छ जातलो. तालुका स्वच्छ जाल्या उपरांत राज्य आनी राज्य जाल्या उपरांत देश आनी देशा उपरांत आख्खी पृथ्वी स्वच्छ जातली. सो म्हाका दिसता सुरवात आमच्या पासून करीत जाल्यार हे सगळे अशक्य गजाली आसा ते आमी शक्य करपाक शकता. वाळवंटी अशी न्हंय आसा जी सतत व्हांवपी नदी आनी हो उबो गुंडो म्हणून एक परिसर आसा, डोव आसा. हांगा लोक खूब येता न्हांवपाक, पूण लोक येतना खूब थोडे मस्ती करता, थोडे कचरो हांगा उडयता आनी सगळो परिसर विद्रूप करता. आनी हो विद्रूप जाल्लो परिसर आमी स्थानीक आसल्या कारणान आमकां हो पळोवपाक खूब वायट दिसतालें आनी आमकां दिसतालें केन्ना तरी क्लीन करपाक आनी हांगा ह्या जाग्यार शिस्तीन पर्यटन जावपाचें अशें आमकां दिसतालें. पूण आयज केरी BMC आदरणीय नंदा माजीक सर आनी तशेंच विठ्ठल शेळके आदरणीय आसा, तशेंच आमचे व्हॅबची बाकी टीम हेंच्यांनी आनी स्थानीक भुरग्यांनी आमच्या लोकांनी सपोर्ट करून आयचे हे अभियान राबयले गेले. उबाळ्याच्या 2 म्हयन्याच्या सुटये उपरांत शाळांनी किलबिलाटान नवें शिक्षणीक वर्स सुरू. नवे बॅगो, पुस्तकां, नवे युनिफॉर्म, जोतीं चडोवन भुरगीं स्कुलांनी हाजीर. पालकांची धांवपळ. पयले दिसा इश्टांच्यो सुटयेच्यो गजाली रंगार. नवे क्लासीचे नवे धडे. पावस मात सुटयेच्या मुडांतल्यान भायर सरूं ना. शाळा पावस पडसर 1 सप्तक फुडें धुकलच्यो म्हूण पालक मागतात. शिकूंक मेळटा, फ्रेंडांक वांगडा उलोवंक मेळटा आनी खेळोंक मेळटा म्हणून आमकां खूब मजा येता. 2 म्हयने आमी घरांत रावला. केन्ना तरी एक दीस स्कुलाक येवपाचें अशें दिसतालें. आमकां आयज स्कुलाक येवंक मेळ्ळा आनी आमी स्कुलाक नवें शिकूंक उमेदीन येयला. सानंच दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमला मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्. पावस अजून केरळा पाविल्लो ना, म्हळ्यार गोंयान पावंक आनी मातसो कळाव. भुरग्यांक गरमेन त्रास जाता. शाळा पावस पडसर 1 आठवडो फुडें धुकलची म्हूण पालकांची मागणी. अजून मेरेन कांय पावस सुरू जावना आनी तापमान 35च्या सकयल अजून देंवोंक ना. सावयवेऱ्या वाठारांत जर 35-36 आसा. भुरग्यांक गरमी जातली. देखून जी शाळा अंदूचे आसा ती 1 आठवड्यान फुडें धुकलची. म्हणजे भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. जेन्ना शाळेन भुरगे वयता तेन्ना प्रसन्न मनान भुरग्यांनी वयचें, त्या खातीर आनी 1 आठवडो जर शाळा फुडें धुकल्ली आसत जाल्यार भुरग्यांक बरें पडटलें. पावस मातसो उशीरूच आसा, भुरग्यांक गरमी जाता भितर. सगळे पालकांचो असो विचार आसा की ते मातसो पावस सुरू जाता तेन्ना शाळा सुरू करता जाल्यार बरें पडटलें भुरग्यांक. अजून पावस पडूं ना आनी गरमी खूब जाता. म्हणटकूच आमकां इतको गरमेचो त्रास जाता म्हणल्यार भुरग्यांक नक्कीच जातलो. म्हाका दिसता की सरकारान आनी 1 वीक फुडें व्हरचो आनी फुडल्या सोमारच्यान शाळा चालू करची अशें म्हाका दिसतालें. भुरग्यां खातीर सरकारान तांकां कितें करचें गरमे खातीर अशें म्हाजें मत आहा. म्हणजे शाळा फुडें धुकलची. शाळा मातशी फुडें धुकलची. गरमी त्रास जाता न्हू भुरग्यांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केपें मोरपिल्लाची सरकारी शाळा रिपेर करी मेरेन भुरग्यांक स्कुलाक धाडचें ना. पालकांचे शाळेच्या पयल्या दिसा शाळे भायर धरणे. आमदार पंचायत आदल्या विद्यार्थ्यांचो तांकां तेंको. शाळा रिपेर जाय मेरेन भुरगीं भितर सरची ना. आमदार म्हणटा सरकार लक्ष घालूंक तयार ना. इश्यू कितले फावट विधानसभेंत काडलो मात एक्शन म्हणटा ती ना.
नॅशनल अवॉर्ड विजेती शाळेची हेडमिस्ट्रेस म्हणटा रिपेराचें खंय काम केलां. आमी हिंगा राजकारण कोनाय बट इतले मागणी जेन्ना आमदार जाल्लो असेंब्लीक हांवें 3 पुसा तरी असेंब्ली प्रश्न काडले. आमगे हायस्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी स्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी आनी हायस्कूल पाडी फातोरपा खोला म्हळ्यार वायट दिसता की सरकार हेजेर कान मासलोय तो ओपन कोना. आज व्हड व्हड प्रोजेक्ट जाताय विदाउट टेंडर. हांव तें नांव घेयना आनी म्हणपाक वचत ना. आज समज तरी हांवें पयलीं म्हणलें आमगे NIT तेच्या आर्काचे तरी पयशे तरी गायिल्ले जाल्यार आज स्कॉल निवड जाताले. आज परिस्थिती भुरग्यांनी सांगिलां पेरंट्सान सांगिलां भायर रावता म्हणटरी पसून सरकारान कांय तेजी नोंद घेतली ना. हाल कितें जाता हाल कितें जालें मेलमुट्रे व्हडले व्हडले पुतले बांदताय इनॉग्रेशन कोताय सगळें कोताय. आमी प्रोटेस्ट कोताय इन अ पिसफूल वे. खरोच सरकारा दडगत करपाक बाबा हे परिस्थिती स्कुलाची एकदम गंभीर आहा आनी हे परिस्थितीन भुरग्यांक शिकपा वचपा न्हू. समज तर हांव सरकार ऑपोजिशन नाका जाय म्हणून समज आम तरी हाय म्हणून प्रश्न काडय न्ही रे नाल्यार आम ऑपोजिशन नालो जाल्यार म्हाका सुद्दां प्रश्न काडनालो कोणी सरकारा बरें रावता. सगळे 40 आमदार जरी सरकारा बरो रावलो जाल्यार इन अ हेल्थी डेमोक्रेसी ऑपोजिशन म्हणटें जायच. पूण पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच जेन्ना सगळे आमगे गांवचे भुरगे एक्स स्टुडंट आनी PTA दोन्ही प्रायमरी आनी हायस्कुलाचे आमकां एप्रोच केलो की हे रिपेर करपा खातीर आमी हांगा आयज प्रोटेस्ट करपाचें आसा. नॉट अगेन्स्ट टीचर किंवा टीचिंग स्टाफ. आमकां हे रिपेर करून घेवपा जाय. उतर दिल्लें तें पाडलें ना. नॅशनल अवॉर्ड विजेती शाळेची हेडमिस्ट्रेस मारिया मिरांडा म्हणटा शाळेचे जायते रिपेर काम घेतला. भुरगीं सेफ. I have undertaken a lot of repair works and have made the classroom safe for the student. I have 3 smart classrooms, 1 robotic lab, 1 library, and all this has helped me to achieve 100% result for SSC for 8 times. I try to give best to these children. I want these tribal children to shine. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संजीवनी साखर कारखानो बंद पडटा. कारखान्यांतल्या 177 99 कामगारांक VRS दिवंक शेतकी खात्याची नोटीस. उरिल्ले 78 कामगार कॉन्ट्राक्टाचेर 2 म्हयन्यांत थंय इथानॉल प्लांट येता. फक्त मेहनती आनी फिट कामगारांक घेतले म्हणून फॅक्टरीच्या MDन स्पश्ट केलां. संजीवनीत 2004 जाल्ल्या गैरव्यवहाराचेरय कामत उलयलो. गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्यान साखर कारखान्यांतल्या 177 कामगारांक VRS दिवची म्हूण नोटीस काडल्या. कारखान्याचो MD सतेज कामत सांगता त्या प्रमाण 2 म्हयन्यांत इथनॉल प्लांट येता. फक्त फिट कामगार तितलेच उरतले. लोक केन्ना रिटायर्ड जाता तेंय कळनासलें आमकां. चुकीची डॉक्युमेंट आसताले आनी तातूंत अशें घडून आयलां सुद्दां की पास्टान की थोडे लोक रिटायर्ड जाले सुद्दां कामाक आशिल्ले. पण ते सगळे हांवें आतां बंद केले आनी हांवें सगळो रेकॉर्ड अपडेट केलो ऑफ आमचो परमनंट लोक आनी कॉन्ट्रॅक्टचे. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टचे लोक आसा पळय तांकां सगळ्या कडेन म्हजी एग्रीमेंट आसा 1 to 1 की तुमी फक्त तितलोच पिरियडाक काम करतले आनी तातूंत तुजो डेट ऑफ बर्थ बी सगळे अपडेट आसपाक जाय. सो आतां म्हजे कडेन एज ऑन टुडे म्हजे कडेन 177 लोक आसा. तातले जे कॉन्ट्रॅक्टचे लोक आसा ते अरावंड 78 आनी 99 आसा ते परमनंट लोक. आतां इथेनॉल प्लांट येवपाची आसा इन 1-2 म्हयन्यान ताजी फायनल स्टेजीचेर पावला. एकदां तें जालें की ती जी खंयची कंपनी आसा ती बरे लोकांक ऊच भितर घेतले. सो हांवें त्या दिशेन एक पावल फुडें घेतला की जे लोक खरे कामाचे आसा ताजी एक लिस्ट सेपरेट येतली आनी जे कामाचे ना ताजे प्रेझेंट स्टेटस कितें काम करूं शकता उबें रावंक शकता काय ते हातून पडल्या. जे फायल धाडिल्ली पळय ताजेर हेंय जालां की जे अनफीट लोक आसा तांकां घरा धाडपाक जाय. आतां घरा कोणाक धाडपाचें आसा तें गव्हर्मेंट डिसायड करतलो. पण म्हजें काम रेकॉर्ड तुमकां फुडें हाडून दितलो. हाजें डिसिजन कितें घेवपाचें तुमी घेवपाचें म्हणून. संजीवनीन 2004 जाल्ल्या गैरव्यवहाराचेरूय कामत उलयलो. तो म्हणटा चुकीच्या निर्णयाक लागून कारखान्याची ही दशा जाल्या. इन 2004 VRS दिल्ली कारखान्यान दिल्ली पण ती खरी म्हजे दृश्टीन ते चुकीचें पावल आशिल्लें. जे खरे आमी म्हणटा हार्ट एंड सोल ऑफ द कारखाना तांकां VRS दिली. सो हो निर्णय खंय तरी खंय चुकीचो आसा अशें म्हाका दिसता. कारखान्याची आज जी परिस्थिती जावपाची जाल्ली ती खंय तरी कमी जावपाची. या जे खरे कामगार आशिल्ले खरे काम करपी मेहनती म्हण डेडिकेटेड म्हण सिन्सियर म्हण तांकां तुवें धाडपाक जायनासलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया.
प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.